जेरेमाया प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. 24 असो उलयता, पळयात, असले दीस येतात की हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुडाच्या घराण्या कडेन एक नवो करार करतलो. पूण तांच्या पुर्वजां कडेन तांकां हातान धरून इजिप्तांतली भायर काडली त्या दिसा हांवें करार केल्लो तसलो करार हो जावचो ना. तांणी तो म्हजो करार मोडलो देखून कोण दोनी तो हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. हें सांगता तो 24. तो दीस पावतोच इस्रायलाच्या घराण्या लागीं असो हांव करार करतलो. हें सांगता तो 24. तांचे भितर खोल खोल हांव म्हजी समूर्त रिगोयतलो. तांच्या काळजाचेर ती बरयतलो. तेन्ना हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी पोरसां. तेन्ना एकामेकाक शिंकोवपाची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची ओळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. पूण सगळीं म्हाका वळखतलीं, धाकटुलीं भुरगीं तशींच जाणटीं. हें सांगता तो 24. कित्याक हांव तांच्या नुस्तेपणाचें भोगसण दिवंक वेतां आनी तांच्या पातकांचो आनीक उगडास दवरचो ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. सोबाब. निर्मळ काळीज देवा रचून घाल म्हज्या ओड्ड्यांत. म्हणुया, निर्मळ काळीज देवा रचून घाल म्हज्या ओड्ड्यांत. काकलूत जारा देवा काकलूत करून दाखय. बो कोणवाल्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचें खोट दिवन म्हाका नितोळ कर. रेबरांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. सोबाब. निर्मळ काळीज देवा रचून घाल म्हज्या ओड्ड्यांत. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. तीर मोन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजो कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाकात. सोबाब. निर्मळ काळीज देवा रचून घाल म्हज्या ओड्ड्यांत. तुजे सोडवणीचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मोनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे चडशीं पातकी परतून येतले सायबा. सोबाब. निर्मळ काळीज देवा रचून घाल ओड्ड्यांत म्हज्या. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सोमी म्हणटा, कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. सर्वेस्पराक जोय. जुआंव परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो त्या जुदेवांक म्हणलें, तुमी म्हज्या उतरा परमणे चलसात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात आनी तुमकां सत कळोन येतलें आनी सत तुमकां स्वतंत्र करतलें. तांणी तांकां म्हणलें, आमी आब्राहामाची संसद आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक ना. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर. जेजून तांकां परतीपार केलो, हांव तुमकां सत सांगतां, पातक करता तो पातकाचो गुलाम. गुलाम सदांच घरांत उरना, पूण तो सदांच घरांत आसता. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरीच सुटका मेळटली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. मुखेल सत तुमकां स्वतंत्र करतले. न्याणा कादार. Truth may hurt for a little while, but lie hurts forever.
आयज समाजांत सोत उलोवप उणें जायत वता, पूण फटिंगपणां चड जाल्यांत. सोत हें उतर तुका पातकां मेकळे करता, नाजाल्यार सोत लिपोवन एक फोट मारली जाल्यार कितल्योच फोटी मारची पडटात. देव जावन आसा एक सोत. हो संवसार पातकांतलो स्वतंत्र करूंक आनी आमकां सुटका दिवंक जेजू आमचे खातीर खुर्सार मेलो. जोरी सोत उलोयना जाल्यार जायते पावट केस्तांव किजिलां जातात. कांय पावटी सोतूय उलयल्यार वो दुसऱ्यांक सोत कितें तें सांगल्यार वायट दिसता. पूण सदांच सोतांचो लोप खूब गरजेचें. आतां आमच्या गोंयांत नोदर मारीत जाल्यार परिस्थिती खूब वायट जाल्या आनी जायत वेता. आमचे सरकारी फुडारी लोकांक एक सांगून वेतात, हांव जिखलो जाल्यार हांव तुमचे सगळे तारयार घालतलो. पूण मागीर कोण कोणाक पळयना, उतर दिल्लें तें पाळिनात. आयज आमी रिपब्लीक डे मनयता. खरेंच आमी स्वतंत्र जाल्यांत काय, वो आमी दुसऱ्यांचे गुलाम जावन आसात? आयच्या शुभ वर्तमानांत आपणाचेर बावाट दवरलेल्या जुदेवाक जेजू म्हणटा, म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरलें जाल्यार खरेपणी तुमी म्हजे शीस जातलेत आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतल्यात. मागणें, सदांच सोत उलोवंक आनी सोताक सांगात दिवंक आमचेशी तूं राव जेजू.